दीस शुक्रार मार्चाची 7 तारीख 2025. पहिले वाचप इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 58 वळ 1 तावन 9a पर्यंत. थांबनासतना बोब मार, तुरे परी तुजो ताळो उबार. म्हजे परजेक आपले गुन्यांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातकां. आपूण नितीन चलता ते राष्ट्र आनी आपणे आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भाशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हज्यो वाट्यो वळखूंक अत्रेकतात. म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरूंक अत्रेकतात. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो? तूं आमच्या प्राचिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राचीत करचें? पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पाड पीड दितात. पळया, तुमी उपास करतात जाल्यारय ताचे बराबर लढाय आनी झगडीं करतात आनी दया नासतना मुठी मारतात. आज तुमी करतात तसले उपासा वरवीं तुमचो ताळो सरगार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना. तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागयतात, गोणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात. असलो उपास हे रितीन तुमी प्राचीत करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हणून तुमी चिंतात? असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात? ना, हांव पसंद करतां तो उपास हो. अनितीच्यो सांकली मोडा, जुवांचे बांद सोडया, दग्ध सोंसतल्यांक सुटका दिया, हर एक जूं मोडून उडया, भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, घरदार नातिल्ल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे घाय बेगीनच बरें जातलें. तुमचें नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतालें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव हांगा आसां. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 51 3-4 5-6 AB 18-19. श्लोक. दुखेस्त आनी खालते काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करिनाय. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळद कर. बोव कणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. धू तूं म्हाका म्हज्या अपराधांच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकांच्या चिकलांतलो. श्लोक. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करिनाय. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां. म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तुजेर वय तुजेरच हांव चुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन नाशिल्लें हांवें केलां. श्लोक. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करिनाय. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना. आसल्यार हांव त्यो भेटयतों. होम बलियो ओपून दिल्यारय तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदानच एक खालतें काळीज. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय.
श्लोक. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करिनाय. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बरें सोधा आनी वायट सोडा. तेदवां तुमी जियेतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसतलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामा तेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 9 वळ 14 ते 15 पर्यंत. तवळ जुवांवचे शीस जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी आनी फारिजेव साबार पावटी उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, हरेत आपणा सांगाता आसता पर्यंत काजाराच्या वोवळ्यांनी दुखेस्त जावन नाशियेत की. हरेताक तांचे तावन काणवरचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. प्राचीन काळार उपास करचो एक बरी रिवाज. आपली कूड धंडोवन सोम्याच्या पाशावांत वांटेली जावचे अपुरबायेची साल. पूण आमी करचो उपास, आमी करच्यो प्राचित्याच्यो करण्यो कसल्या मनोभावाच्यो म्हणल्यार पारखुचें गरजेचें. आमचो उपास, आमचें प्राचीत आमच्या परिवर्तनाक कारण जायनंतर तांचो कितें फायदो? इजायाची उतरां भोव अर्थाभरीत. सोम्याच्या नांवान उपास करचें आमचें जिवीत सता नितीचे वाटेर बांदून हाडिल्लें जायचें. धगध सोंसतल्यांक सुटका, भुकेल्ल्यांक उंडो, घरदार नातिल्ल्यांक बिडार, विणग्यांक नेसण दिवच्या बऱ्या मनाचे आमी जायचे. असलो मनोभाव आनी असलें परिवर्तन आमच्या जिवितांत ना तर आमचो उपास अर्थावेण, आमचे प्राचीत रितें. फारिजेवां परी फकत नियम पाळचे खातीर रेग्र आसा म्हणून उपास आनी प्राचीत नाका. बगार हाचे वरवीं मन निर्मळ जावं आनी जेजू परी आमच्या गरजेवंतू भावा भयणींक पावची उमेद आमचे थंय येवं.